जाल्यो आणि ती केस डिसमीस केली गेली. म्हणजे ते फॉल्स एलिगेशन असले ते प्रूव्ह झाले आणि केस टोटली डिसमीस झाली. ती झाल्या उपरांत आता परत एकदा काँग्रेस पार्टीची नवी चाल स्टार्ट झाली आहा, ऑपोजिशनाची नवी चाल स्टार्ट झाली आहा आणि परत एकदा एलिगेशन घातला आणि तो एलिगेशन घालतना अशें म्हणटा की ते खंयचे तरी लेडीजाक विक्टिमायझेशन जाल्ले आहा आणि ती स्टोरी तो म्हणटा 2019ची. बाबा रे 2019ची केस फक्त निवडणूक येता तेन्ना 2021 पर्यंत तूं कितें करतालो आणि 2021 तुका रजिस्टर करपाचें कितें आहा. आतां सत्य परिस्थिती अशी आहा की त्या बायलेचे विक्टिमायझेशन एक्चुअली संकल्प बामणकाराच्या हातीन जाल्लें अशें ती बायलेन कंप्लेंट केल्ली आहा आणि तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर जाल्लेली आहा आणि जेन्ना ते बायलेची कंप्लेंट जाल्या उपरांत विरोधी पक्ष वचून पुलीस स्टेशनार वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट करता जेन्ना पणजे आणि आतां आफ्टर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन एलिगेशन जाल्या उपरांत प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या उपरांत आज सगळ्यांक सांगपाक तुमकां हें दिसता की त्या पुलीस स्टेशनाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें आणि ती केस वुमन्स पुलीस स्टेशनान डिसमीस केल्ली आहा फॉर नो फॉल्ट ऑर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिस्टर. आता तेजें एलिगेशन आसलें की जर तुजें इन्वॉल्वमेंट ना जाल्यार तूं रिजायन कित्याक दिलें तेन्ना मिनिस्ट्रीचें रिजायन कित्याक दिलें. मिलिंद नायकान जंटलमॅन्स वॉयसा भाशेन कितें केलें की फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, खंयसरूच पुलिसाचेर दबाव येवचो न्हू, खंयसर प्रेशर जावचो न्हू म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन जावपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचो समस्त पार्टीचे डिसिजन घेवन तेणें रिजायन दिलें सो दॅट कोणाकूच फेवरिझम जावचें ना म्हणून. ह्या परिस्थितीन भारतीय जनता पार्टीचें सदांच सिस्टमॅटीक काम आसता, कायद्याचेर आमचो विश्वास आसता आणि कायद्याचे फुडें कांय आसना. आतां तो परत एलिगेशन करता खंय तरी प्रेसान सांगता की ते जे सेट त्यांनी पुलीस स्टेशनात दिल्लो तेजेर टेम्परामेंट केला. तुवें तो सेट टेम्परामेंट करता जाल्यार दिता आसतना पयलीं तेजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आसलें, फॉरेन्सीक लॅबान टेस्टिंग करपाक जाय आसलो आणि मागीर दिवपाक जाय आसलो. तूं येदे व्हडल्या पुलीस ऑर्गनायझेशनाचेर तूं तांकां अविश्वास दाखयता. गोवा पुलिसाचेर म्हाका दिसता अजून पर्यंत गोंयांत कोणी अविश्वास दाखयना आणि गोवा पुलिसाचो रेकॉर्ड आज पर्यंत बरो आहा. ज्यो केसी आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन मॅक्झिमम केल्ले आहा आणि तेंची एक एफिशियन्सी बरी आसता. जेन्ना सगळे येदी व्हडली सिस्टमॅटीक ऑर्गनायझेशन आसतना तूं अशें फॉल्स एलिगेशन घालपाचें बंद कर. इलेक्शनाक जर खरें वचपाक जाय जाल्यार तुजे पार्टीन गेल्या 10 वर्सांनी कितें काम केलां तें दाखय किंवा तूं ह्या वाठारांत ह्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकां खातीर कितें उदरगत केल्या. कोविडाच्या टायमार तुवें कितलेशे लोकांचे पर्यंत पावन तुवें लोकांक एसिस्टन्स केल्लो आहा हें लोकांक दाखय. किंवा पावरान सुद्दां नासतना आमच्या आमदारान 2007 ते 12 पर्यंत कित्येक लोकांचें काम करून दिल्लें तेन्ना तेंचो सरकार आसलो, काँग्रेस सरकार आसलो. आज तुमी तरी 10 वर्सां तर सरकारान ना जाल्यार सुद्दां तुमचे कडेन काम करपाची कुवत आहा. आमदारच जावपाक जाय अशी गरज ना कोणाचें काम करतलो जाल्यार आमदार नासतना सुद्दां कित्येक कामां करून दिल्ली जावंक शकता. गेले पूण कौरव केन्ना लढाई जिखोवंक शकले ना. चुकीच्या मार्गान सगळें करता पळय ताका कांय फुडें अंत आसता, खंयच वचून तेजो फुडें पावोंक शकना. तेजो अंत हो कायम आसता. तेन्ना येणारी निवडणूक भारतीय जनता पार्टी अवश्य मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जिखतली आणि गोंयांत परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार प्रस्थापीत जातलो. ही काळ्या दगडावरची रेषा आहा. इलेक्शनाची कॅम्पेन जेन्ना चालू आसली आणि त्या कॅम्पेनीक जेन्ना आमचे कॉर्नर मिटिंगे बी चलताले त्या दिसांनी हळदी कुकूम सुद्दां आसले आणि त्या हळदी कुकुमाच्या निमतान बायलां फिरताली. सो त्या टायमाक ऑपोजिशनाच्या म्हणजे काँग्रेसाचे जे आमचे थोडे कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी मस्ती केली गणेश टेम्पला कडेन आणि तेंच्यांनी कितें तरी प्रॉब्लेम क्रिएट केलो. तेंचेर केस जाली आणि तेंचेर केस जाल्या बरोबर ते मनीस त्या केसीसून भायर उरपाक जाय म्हणून आमकां रातचो 12-12:30 एक फोन येयलो की मिलिंद नायकाचेर मॉलेस्टेशन केस घालपाक जाय. तेन्ना संकल्प आणि त्याच्या बायलेन तेंच्यांनी मेळून एक 4-5 बायलांक रेडी केली आणि ती जेन्युन तेंची कार्यकर्ता आसली. जेन्युन कार्यकर्ता आसल्या कारणान तांकां दिसतालें की आमचो संकल्प हेजेर जिखपा जाय म्हणून तेंच्यांनी ते सांगलें ते तेंचे आयकले आणि तेंच्यांनी ती मॉलेस्टेशन केस रातच्या 1:30 सुमार वचून रजिस्टर केली ते आमच्या बोगदा पुलीस स्टेशनार. तेच्या नंतर ती केस FIR जाली, FIR लॉन्च जाली. तेच्या नंतर केस कोर्टान उबी जाली आणि ओवर अ पिरियड ऑफ टायम इन्व्हेस्टिगेशनाच्या हितून अशें दिसून आयलें की मिलिंद नायक म्हणटा तो थंय नासलेलो की ते भितरले थोडे जे विटनस म्हणून रावलेली पळय बायलां ते बायलांनी थोड्यांनी डायरेक्ट सांगलें थंयसर की आमकां तेन्ना रातचे संकल्प आनी तेच्या बायलेन यूज केली ते स्टेटमेंट दिवपाक, विटनस आसली म्हणून सांगपाक आणि आमकां कितें पयशे दिता म्हणून सांगलें आणि आमी थंयसर चुकोन यूज जाली. आणि तेतून आनी एक स्टेटमेंट तेंच्यांनी केलो की थोड्या बायलांनी सांगलें मायक्रो स्टेशना कडेन मिलिंद नायकान त्या बायलेचेर हें केलो म्हणून हात घातलो म्हणून आणि थोड्या बायलांनी सांगलें की गणपती टेम्पला कडेन बोगदा. सो अशा पद्दतीचे तेंचे जेन्ना खंयच सारके एविडन्स ना काय ना त्या कारणान हो तेजो फायनल रिपोर्ट
जो आयज हांव मुद्दम तुमच्या समकारा घेवन येयला हो त्या केसीचो फायनल रिपोर्ट आणि ह्या फायनल रिपोर्टा प्रमाणे ती केस भायर पडला आणि हेतूनसून मिलिंद नायक म्हणटा तो निर्दोशपणान भायर सरला.